नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या येवकार हांव गौरीश परबावणकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. HMPV विशाणूक भिवपाची गरज ना. ह्यान आदी भारतात HMPVची लागवण जावन गेल्ल्याची केंद्रीय भलायकी मंत्र्याची माहिती. उद्योजक दत्ता नायका आड काणकोण पुलिशेंत कलम 299 खाला FIR नोंद. दत्ता नायकाचेर धार्मीक भावना दुखयल्ल्याचो आसा आरोप. मिनाच्या येरादारीक वेळ वाडोवन दिवपाच्या प्रस्तावाक पिळगांवच्या लोकांचो विरोध. इसीत घालून दिल्ले वेळे प्रमाणूच करची मिनाची येरादारी, थळाव्यांची मागणी. सांतिनेज वाठारांत रस्त्या कुशीक सापडले गांजाचे दुसरे रोप. शेनवारा सांतिनेज वाठारांतूच सापडिल्ले पयले रोप. घुवळी वखदां विरोधी पंगडाची चवकशी चालू. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर 7 फुडाऱ्यांची नांवां चर्चेत. पूण माविन गुदिनो, बाबूश मोन्सेरात आनी मंत्री विश्वजिताची प्रदेशाध्यक्ष म्हणून तानावडेकूच पसंती. मंत्री आलेक्स सिक्वेराक आत्मचिंतन करपाची गरज, सांगता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे. मंत्री आलेक्साच्या नवे मतदारसंघात 50% परस उणी सदस्य नोंदणी. आणि आता खबरो विस्तारात. धार्मीक भावना दुखयल्ल्यान उद्योजक दत्ता नायक हाच्या आड काणकोण पुलिशेंत FIR नोंद जाला. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 299 खाला हे FIR नोंद केलेले आसा. देवळां तशेंच मठा आड विधान करून धार्मीक भावना दुखयल्ल्याचो तांचेर आरोप आसा. वेदांता मिनाच्या येरादारीचो प्रश्न सुटावो जावपाची आस्त वाडिल्ली आसतनाच हो प्रश्न परत तापपाची शक्यताय आसा. मिनाच्या येरादारीक वेळ वाडोवन दिवपाच्या प्रस्तावाक पिळगांवच्या लोकांनी विरोध केला. इसीत घालून दिल्ले वेळे प्रमाणूच मिनाची येरादारी करची अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा. रातच्या वेळावेली येरादारी बंद करून दिसाची वेळ आणि ट्रिपी वाडोवन दिवच्यो असो प्रस्ताव ट्रक धनी संघटनेन सोमारात दिवचले उपजिल्लो अधिकारी कार्यालयात जाल्ले बसकेत मांडला. फातोरच्या 5:30 ते रातच्या 10 वरां मेरेन मिनाची येरादारी करपाक दिवची असो नवो प्रस्ताव आसा. हो प्रस्ताव अंतिम मान्यते खातीर खण आनी भूगर्भ खात्या कडेन धाडला. हो प्रस्ताव पिळगांवच्या लोकांक मान्य ना. मिनाची येरादारी वयल्यान नाराज आशिल्ल्या लोकांची सोमारा राती माठवाड्या वयल्या जंक्शनाचेर एक बसका जाली. खण खात्याच्या संचालकाचेर फोग काडलो. पूण मागल्या तशें ताका केंद्र सरकारान हे दिल्ली आसा, इसी दिल्ली आसा आनी ह्या रिपोर्टान घातलेलो आसा तो टायम म्हणजे तांकां सकाळचो जो आमचो संघ 8 दिला पळय, 8 ती 5 सांजी 5 पर्यंत असो तांचो टायम घातलेलो आसा. आता म्हाका सांग, हो टायम जो असो तुमकां दिल्लो आसतना तुमी जो आता एक्स्ट्रा टायम मागोवन घेता, हो कित्याक घेता पळय तो म्हाकाय काय कळना. आनी जर तुमकां जर हो एक्स्ट्रा टायम मागोवन घेवपाचो आसा जाल्यार तुमी जो हो पब्लीक रोड जो 900 मिटराचो मागलेलो पळय तेका प्लस तेंच्यांनी आता 8.5 केल्लो आसा. 8.5 जो पॉयंट जो तूं मागता त्या रुटान चलोवपाक एडिशनल टायम, जाल्यार तेजी पब्लीक हियरींग घेवपाक जाय पयल्यान पयली. म्हटल्यार कित्याक तर तूं तो रोड आहा तो एक्स्ट्रा एडिशनल मागता तेन्ना हांव म्हणटा की जो DGM जो आसा तेणी हेजेर मातशें लक्ष घालपाचें. म्हणल्यार कारण कितें आसा, तूं आयज आपल्या रिक्साचेर हो टायम जो तांकां फॉलो जर करशी जाल्यार हांव सांगता की ह्या जो 8.5च्या रोडाक जर फाल्यां एक्सिडेंट जावं कितें जावं तो सगळ्यो जबाबदारी ह्या DGMचेर आसतली. कित्याक जो पळय तांकां इसीन टायम दिलो न्हू तोच तांकां फॉलो कर सांग आनी तांकां टायम वाडोवन न्हू कांयच मेळचो ना. कित्याक आमचे पिळगांव गांवान हांकां कांयच फायदो ना, आमकां स्थानिकांक कांयच फायदो ना. ते उलयता न्हू ते आतां आमकां कामासून काडटले, कंपनी पोसता तांकां कंपनी पोसता जाल्यार ते आमच्या गांवांसून कित्याक व्हरोंक सोदता वयर. आमचे पिळगांवूच गांव तांकां जाय. पिळगांव गांवा शिवाय तेंचें पोटूय भरचें ना. ते वयर खंयच्यान व्हरतले? ते उलयता न्हू, सांगता ते ना आमकां रातची नायट जायी दिसाचे जाय, दोनूय टायम तांकां जाय. पिळगोवकारांचो कांयच फायदो ना. हे गेल्ले फावटी तें असोच धुल्लो खावपाचो जो पळय टायम कितें केला न्हू ठरयला तुजोच, आनी तेजे वयर आनी कितेंच हांगा चलोवंक जायना. हें आमकां जाय. कितें नायट नाका तुजी कांय नाका, जो पळय टायम दिला न्हू गव्हर्मेंटान तेजेर चलोवपाचें. हेजेर हें जाता जाल्यार तेणी चलोवपाचें, नाल्यार बंद दवरपाचें.
आनी आमकां कांयच नाका. आमकां आतां 2-3 दीस जाले लायटी बंद जाला न्हू, थंयसर आमकां बरी जॅम सुद्दां बरी पडटा. आनी आवाजान घम हें करून आवाज घम घम करून फाळके मारता न्हू, आमी आमची मांय सुद्दां बरी न्हिदता. प्रेशर वाडलो तिचो, तिका आमी हॉस्पिटलान वचून येयली. आतां ह्या 4 दिसांक आमी बरी न्हिदता. आनी हे गव्हर्मेंटान पळय तांकां हें दिलां न्हू, नायटी चलोवपाची बंद केलां न्हू, ते बंदूच आसूं न्ही. आमी आनी चलोवपाक दिवची बी ना तांकां. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पणजेच्या सांतिनेज वाठारांत रस्त्या कुशीक गांजाचे दुसरे रोप सापडले. पणजे पुलिशेन हे रोप फुडले चवकशे खातीर गवळी वखदां विरोधी पंगडा कडेन धाडून दिला. शीतल हॉटेल ते मधुबन जंक्शन रस्त्या लागसार आशिल्ल्या एका इमारती सामकार हे दुसरे रोप सापडले. शेनवारा सांतिनेज वाठारांतूच गांजाचे पयले रोप सापडिल्ले. पणजेच्या सांतिनेज वाठारांत शीतल हॉटेल ते मधुबन जंक्शन रस्त्या लागसर एका इमारती सामकार गांजाची आनीक रोपां सापडल्यात. देखून पणजेत गांजाची लागवड सुरू जाल्या काय कितें असो प्रस्न पडटा. शेनवारा पणजेच्या सांतिनेज वाठारांत गांजाचें एक रोप सापडिल्लें. घुवळे वखदां विरोधा पंगडाक हे विशीं म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत तांणी तें रोप काडून व्हेल्लें. उपरांत पुलिशेन अनवळख्या मनशा आड कागाळ नोंद केली. ताचो फुडलो तपास सुरू आसा. सोमारा परतून सापडलेली गांजाची रोपां पणजे पुलिशेन ताब्यांत घेतल्या. तशेंच फुडले चवकशे खातीर घुवळे वखदां विरोधी पंगडा कडेन धाडून दिल्यात. सांतिनेज वाठारांत मेळपी गांजाच्या रोपां विशीं पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आशिल्ल्याचें कळटा. स्मार्ट सिटी रस्त्या कुशीक शोभेची रोपां रोयल्यात, तातूंत ही गांजाची रोपां सापडपाक लागल्यात. मात ही रोपां कशी आयली होच मोठो प्रस्न जावन आसा. वर्षा अश्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नेमणुकीच्या घडामोडींक बरोच नेट आयला. प्रदेशाध्यक्षपदा खातीर भाजपाच्या 7 फुडाऱ्यांची नांवां केंद्रीय समिती कडेन गेल्लेली आसात. अशें आसतना कांय मंत्र्यांनी सध्याचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेच्या नांवाकूच पसंती दिल्या. ताका लागून भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची माळ कोणाच्या गळ्यांत पडटली तें पळोवचें पडटलें. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नेमणुकीच्या घडामोडींक बरोच नेट आयला. सोमारा सकाळच्यान भाजपा कार्यालयांत एका फाटोफाट एक बसका जायत आसा. प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर इत्सूक आशिल्ल्या कांय फुडाऱ्यांची भाजपाचो राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंगा वांगडा बसका जाली. उपरांत भाजपाच्या गाभो समितीची चर्चा जाली. प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर सद्याक बाबू कवळेकर, दयानंद मांद्रेकर, दयानंद सोपटे, नरेंद्र सावयकर, दामू नायक आनी दिलीप परुळेकर आणि गोविंद पर्वतकर या 7 जाणांची नांवां फुडें आयल्यात. सकाळी गाभो समितीचे बसकेनूय प्रदेशाध्यक्ष पदाचो विशय चर्चेक आयिल्लो. माविन गुदिनो उपरांत बाबूश मोन्सेरात आनी आयज मंत्री विश्वजितान प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर सदानंद तानावडेकूच पसंती दिल्या. ह्या सगळ्या घडामोडींचे फाटभुंयेर नवो प्रदेशाध्यक्ष कोण जातलो काय तानावडेच कायम उरता तें रोखडेच कळटलें. परतून तानावडेक संधी दिली जाल्यार काय प्रॉब्लेम ना अशें दिसता. पक्ष ठरयता आमकां. बट तुमच्या म्हणण्याक एक इम्पॉर्टन्स आहा न्हू, कारण मोविनानूय म्हटलं तानावडे बरें काम करता, बाबूशानूय म्हटलं की तानावडेन बरें 5 वर्सां काम केलं. तुम्ही सिनियर 5 वर्सां त्यांनी एकदम मन लावून काम केलेलं आसा. एकदम बरें म्हणून आमी सत्तेर परत आयले. लोकसभाक आमी योग्य तरेन त्यांनी भरपूर आमकां मार्गदर्शन केलें आनी तांणी एक वेगळ्या तरेन पक्ष बांदपाचें काम पॉझिटिव्हली वेगळें आमच्या सगळ्यां मदीं एक वेगळ्या तरेचें इन्स्पिरेशन निर्माण केलें. सो तानावडे जर परत तांकां संधी दिली जाल्यार तुमकां कांय प्रॉब्लेम दिसना. पक्ष ठरयता. हांवें म्हाजें मत सांगितलें. पण काहींचे मत असा की 2027 जर जिखते जाल्यार तानावडे एज अ प्रेसिडेंट जाय. हांवें म्हाजें मत ऑलरेडी सांगलेलें आसा की त्यांनी गेल्या 5 वर्सांनी एकदम बरें काम केल्लें आसा. आमकां सगळ्यांक इन्स्पायर करून एक वेगळ्या तरेचें मोटिवेशन, पक्षा खातीर वेगळ्या तरेची भावना निर्माण करपाचें काम तेंच्या माध्यमांतल्यान जाल्लें आसा. खरी गोश्ट. तुम्ही आमकां सारकें सांगा, कोणूच सारकें सांगिना, तुमी सारकें सांगा. कोर कमिटी मिटींग आसली आतां ती जाली आनी तेच्या पयलीं सगळ्यांक आमचे अरुण सिंगचे जनरल सेक्रेटरी आयले. तुमी सगळ्यांक तेंची जी नांवां म्हाका आसता सगळी हें केल्ली केल्ली आसात पण सगळ्यांक आनी कोर कमिटी मेंबराक तो मेळ्ळा. तुमचेय आसा न्ही? आसा आसा. बट थोडे आमदार मंत्र्यांनी अशें कमेंट केल्या परत की तानावडेकूच कंटिन्यू करचो म्हणून, कित्याक तेणें बरें काम केलां अशें म्हणून. काम बरें केलां न्ही, काम केलां न्ही परत तो सरकार तुमकांय दिसता तो आसतना परत सरकार येयला मागीर काम ऑफकोर्स बरें जालां न्ही. बट आतां जी तुमची नांवां गेल्या पळय तेचेरूय विचार जातलो अशें दिसता तुमकां? सगळ्यांचे घेतले तेणी सगळ्यांचे व्ह्यूज घेतले आसा. घेतल्या. फायनल केन्ना जातले अंदाज? तेका सांगता. अध्यक्षपदासाठी 7 नांवां कोणाक? जी 7 नांवां जी आसात तेजे भितर नरेंद्र सावयकर आसात, दामू नायक आसात, बाबू कवळेकर आसात,
आमचे दयानंद मांद्रेकर आदले मंत्री आसा, दिलीप पर्लेकर आसा, आमचे बाबू कवळेकर आसा, दयानंद सोपटे आसा आनी गोविंद परतकर आसा, अशे 7 जाण आसा. सो सकाळी तुमची मिटींग जाल्ली 7 नांवां आनी अरुण सिंगा बरोबर मिटींग जाल्ली. सो ते मिटींगेक एक्सेप्ट ना, जालें. त्या मिटिंगेन फक्त ती कशें जाता, ती नांवाची चर्चा तशी जायना. कारण आमी सगळे कोर टिमींतले त्याच्या भितर आमी कितें कितें प्रोसिजरान घडल्या ती तांकां सांगिल्ल्या. तांकां ते सगळे खबर दिल्ले न्ही लिस्ट. तर आज बेजिकली ते कितें जालें, कारण ते आयले कित्याक की एखाद्या मंडळा भितर कॉन्सन्सस जावना जाल्यार ते आफोवन उलोवप. पण आमी तें काम केल्या वेळार तेंचें काम सोंपें जालें. प्रदेशाध्यक्ष नेमणुकीच्या विशयाचेर केल्ल्या प्रस्नाचेर मुख्यमंत्री कितेंच उलयलो ना. ना म्हणून प्रेसिडेंट चिपाचे सो तानावडेच रावचे पडटले म्हणून. सध्या गोंयांत भारतीय जनता पक्षाचे मंडळ अध्यक्ष तांची निवड ऑलरेडी जाल्ली आसा. ऑलमोस्ट सगळे जाले. फक्त 4 मंडळ अध्यक्ष जे आसात ते बीजेपीचे थारोवंक ना. आतां मंडळ अध्यक्ष जाले उपरांत जिल्हा प्रेसिडेंट म्हणजे डिस्ट्रिक्ट लेवलाचे प्रेसिडेंट थारतले आनी ताजे उपरांत म्हत्वाचें आसा ते म्हणजे बीजेपीचो स्टेट प्रेसिडेंट कोण जातलो. आतां कालच्यान आमी जर पळयत जाल्यार पयलीं मोविनान म्हटलें की तानावडे बरें काम करता, तानावडेकूच कंटिन्यू केलें जाल्यार बरें जातलें. मागीर बाबुशानूय काल जेन्ना पणजे नवो मंडळ अध्यक्ष जेन्ना थारपाचो तो प्रोग्राम आसलो थंय तेणेंय म्हटलं बाबुशान की तानावडे बरें काम करता. आतां कोर कमिटीची बसका जी आसा ती कांय वेळा पयलीं हांगासर जाली आनी कोर कमिटीच्या बसकेंतल्यान भायर सरतना सीएमाकूय आमी विचारलें की तानावडेच कंटिन्यू जातलो काय म्हणून. तेणें स्पश्टपणान कांयच ताजेर भाश्य केलें ना. बट ताज्या उपरांत आयले भायर ते म्हणजे नंबर 2 मंत्री सरकारांतले एक वजनदार मंत्री ते म्हणजे विश्वजीत राणे. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की विश्वजीत राणे आनी तानावडे हांची एक बरी केमिस्ट्री फाटल्या 5 वर्सांक पळोवपाक मेळ्ळ्या. विश्वजीत राणेन आपलें मत उक्तायतना अशेंय सांगलां की तानावडेन बरें काम केलां आनी तानावडे जो आसा म्हणजे एक तरेचें सर्टिफिकेट विश्वजीत राणेन तानावडेक दिला, तेच्या कामाक दिला. सो इनडायरेक्टली विश्वजितान सुद्दां तानावडेच्या नांवाक जो आसा तो अशें कांय नेगेटीव अशें करूंक ना. पॉझिटिव्हच तानावडे खातीर विश्वजीतूय उलयला. ताजे उपरांत बाबू कवळेकार भायर येयलो. बाबूचेंय नांव प्रदेशाध्यक्ष पदाच्या रेसीन भितर आसा. तो म्हणटा की तेणेंय म्हटलें की तानावडेन बरें काम केलां. बट तोय रेसीन आशिल्ल्या कारणान तेकाय खंय तरी आशा आसा की तेका प्रदेशाध्यक्ष पद जें आहा तें मेळपाक शकता. सो अशे तरेन आतां नवी सगळ्यांची नदर आसा ती प्रदेशाध्यक्ष नवो कोण आसतलो आनी मंत्री जे आसात ते आतां तानावडेचे वटेन उलोवपाक लागल्यात. ताका लागून अशी शक्यता आतां तयार जाल्या चर्चा की तानावडेच परत कंटिन्यू करतलो काय कितें. आनी आमी जर पळयत जाल्यार तरतुदूय आसा पक्षा भितर, घटने भितर की एक मनीस 2 कन्सिक्युटीव टर्म ज्यो आसा त्यो एज अ प्रेसिडेंट स्टेट प्रेसिडेंट म्हणून करपाक शकता. हांव विश्वनाथ आनी म्हाज्या वांगडा गौरेश पणजे. बाणावले आणि नुवे मतदारसंघात 50% लेगीत सदस्य नोंदणी जावंक ना. नुव्या आमचो मंत्री आसूनय हे जावपाक शकले ना हाचें दुख्ख आसा. कितेंय जावं मंत्री आलेक्साक भाजपाच्या तिकेटीचेर परतून येवपाचें आसत जाल्यार ताका आत्मचिंतन करपाची गरज आशिल्ल्याचें मत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन उक्तायलें. पळयात पुराय बातमी. नुवे मतदारसंघात भाजपाचो मंत्री असून लेगीत 50% लेगीत सदस्य नोंदणी जावंक ना. ही सदस्य नोंदणी कित्याक लागून जावंक ना ते कळपाक मार्ग ना. मंत्री आलेक्स सिकेराक परतून भाजपाच्या तिकेटी वेल्यान वेचून येवपाचो आसत जाल्यार आत्मचिंतन करपाची गरज आशिल्ल्याचे मत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन उक्तायले. दुसरे वटेन पर्यावरण खातें सांबाळपी आलेक्साक पश्चिम घाटांतल्यान 22 गांवूय कुशीक काडपाचो विसर पडलो. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाक पत्र बरोवन गोंय सरकाराक ही गजाल याद करून दिवची पडली. ताका लागून मंत्री आलेक्स सिकेरा निष्क्रिय थारलो काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाता. बाणावली आनी नुवें जें आसा आमचो मंत्री जरी थंय आसलो तरी पण आमी थंय 50% करपाक शकले ना. आनी थंय वी हॅव टू नॉमिनेट. ते 50% जालें. वी हॅव टू एक्सेप्ट इट. मिनिस्टर आसूनय जावन 50% आमी थंय करपाक शकले ना. आनी बाणावली कारण म्हणजे कितें आसा की आतां तुका कितें म्हूण सांगू कारण तातूंत कितें आसा की ऑर्गनायझेशनली जें जावं जाय तें जावना. तो आमदार अजून तुमच्या सिस्टमात बसोना. आय डोंट नो सिस्टमान बसूंक ना की ताका ते लोक येना दॅट आय डोंट नो. बट जावना दॅट इज आय एम द रियलिटी. जावनाच जावना न्ही. इट इज अ फॅक्ट. रिफ्लेक्ट ऑन इलेक्शन फुडें. इलेक्शन फुडें खंयच्या इलेक्शनाचेर असेंब्ली इलेक्शनाचेर आमकां बेजिकली नुवे मतदारसंघात आम्ही बाबा बेजिकली आमदारान जर ठरयलें आपल्या भारतीय जनता पार्टीचेर रावप जाल्यार तेणी हेचेर चिंतन करपाची गरज आसा. येस टू हें न्ही. अरे ठरयलें म्हणजे त्यांनी जर जिखपाची ताका जर थंय क्षमता आसत जाल्यार आय डोंट नो पड जातली की दॅट आय डोंट नो. बट तेणेन जर आतां जर तेणें साकेलें अरे कितें आसा की अशें न्ही नावेली आमी जिखपाक शकता. आनी फाल्यां जर त्या लोकल आमदारांक जर कॉन्फिडन्स आसलो
लोकांनी विश्वास दवरलो जाल्यार भारतीय जनता पार्टी म्हणजे कितें हे न्ही कितें चूक केल्या भारतीय जनता पार्टी निवडून घेवपाक. देशभरा भितर जगान नंबर 1 पार्टी, देशा भितर मॅक्झिमम खासदार आमचे, सरकारां आमची, मागीर तूं आनी चिंता कितें करता. तेका हेज टू थिंक सदस्य करूंक पावलो ना तो तुमकां दिसता निवडून येतलो फुडें. दॅट इज पळय हे त्याने विश्वास त्याचो प्रत्येकान ठरवलं जाय की म्हाका ह्या मतदारसंघात ह्या पार्टीचेर हांव निवडणूक लढयतलो. त्या दृश्टीन प्रत्येकान काम करपाक जाय. तो फोर्सफुली आमी कोणाच्या हातून दिवपाक शकना. फोर्सफुली इट इज शूड बी अ विलिंगनेस जाय. म्हणून वेळी सारकेल्याक त्या कार्यकर्त्यांनी कॉन्फिडन्स दाखयलो की आमी करतले म्हणून 50%. आता नॉमिनेट करप आमचें ठरलं. मडकय मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्यांनी सांगलें न्ही आमी करतले म्हणून 50%. सो ज्या वेळाचेर 50% करतले हाचो अर्थ थंय ह्याच्या सुजिनाच्या अगेन्स्ट अशें न्ही. पार्टी आमची ती आमी पार्टी अलायन्स जरी एखाद्या बरोबर आसली जाल्यार पार्टी आमीच सोंपवपाक. कारण ही भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक मतदारसंघात पार्टी उबी दवरपाक जाय. हें आमचें काम आसा ऑर्गनायझेशनचें. राजकारण वेगळें. राजकारणा भितर पार्टी उबी दवरली हाचो अर्थ आमी तेजे विरोधी अजिबात न्ही. म्हज्या पार्टीचें काम म्हाका म्हज्या मतदारसंघात करपाकूच जाय. जमीन घोटाळो प्रकरणात मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकराक सर्वोच्च न्यायालयान थाकाय दिल्या. जिताच्या याचिकेचेर निकाल दितना सर्वोच्च न्यायालयान जिता आड घातिल्ली कागाळ रद्द करपाक लायली. जमीन घोटाळो प्रकरणात जिता आड पेडणे पुलिशेंत एक कागाळ नोंद जाल्ली. हो जमीन घोटाळ्याचो प्रकार आशिल्ल्यान पेडणे पुलिशेन हे प्रकरण SIT कडेन दिल्लें. उपरांत हे प्रकरण उच्च न्यायालयातूय पाविल्लें. जितान उच्च न्यायालयातूय धाव घेत आपल्या वेली FIR रद्द करपाची मागणी केल्ली. पूण उच्च न्यायालयान जिताची मागणी भायर आयत SITक ह्या प्रकरणाची चवकशी सुरूच दवरपाचो आदेश दिल्लो. उच्च न्यायालयाच्या ह्याच आदेशाक जितान सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्लें. तशेंच आपल्या वेली कागाळ खोटीची आसून ती रद्द करपाची मागणी जितान केल्ली. हे प्रकरण आयकून न्यायमूर्ती अभय ओक आनी उज्जल भुयान हांच्या घटनापिठान जिता आड घातिल्ली केस रद्द करपाक लायली. मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर हेजेर एक लँड ग्रॅबिंग प्रकरणाक हेजेर एक पेडणे पुलिशेन एक कंप्लेन आशिल्ली आनी पेडणे पुलिशेन ती कंप्लेन SITचे सुवातेन केल्ली आनी SITक हेची चवकशी करात अशी पेडणे पुलिसेन सांगलेलें. आनीक हे जे आसा हे प्रकरण जे आसा ते जीत आरोलकर बॉम्बे हायकोर्टान घेवन गेल्लो की तेजी जी FIR आसा ती रद्द करची आनी हेजें इन्व्हेस्टिगेशन आसा तें SITचें जें इन्व्हेस्टिगेशन आसा तें आडोवन रद्द करचें म्हणून तो बॉम्बे हायकोर्टान गेल्लो. आनीक तेजी जी मागणी आसा ती बॉम्बे हायकोर्टान आयकून घेतली ना आनीक तेजी जी FIR जी आसा ती रद्द जाली ना. आनीक त्याच बरोबर बॉम्बे हायकोर्टान अशें सांगलें की SITन जें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा तें चालूच उरचें. पूण बॉम्बे हायकोर्टाची ऑर्डर घेवन आमदार जीत आरोलकर जो आसा तो मागीर सुप्रीम कोर्टान पावलो आनीक सुप्रीम कोर्टान जी बॉम्बे हायकोर्टाची ऑर्डर आसा ती चॅलेंज केली तेणें. आनीक लास्ट आतां सुप्रीम कोर्टाचो जो निर्णय येयला तो असो आसा की जी FIR आसा ती FIR जीत आरोलकरा वयली FIR ती रद्द करपाक सुप्रीम कोर्टान सांगलेली आसा. ही जी अपडेट आसा ती अपडेट आमी तुमचे मुखार ज्यो अपडेट ह्या बातमी संदर्भान येतल्यो त्यो आमी तुमचे मुखार घेवन येत रावतले. गोमंतक TV खातीर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या भिवपाची गरज ना आनी रडपाची गरज ना ह्या स्टेटमेंटाचेर आदलो मंत्री आनी आमदार निलेश काब्राल चाळविल्लो. मुख्यमंत्र्यान एका वर्सा पयलीं कुडचड्यार येवन उदरगतीचें आश्वासन दिल्लें खरें पूण फाटल्या 1 वर्सा सावन सगळे प्रकल्प आडखून पडिल्ल्याचें काब्रालान म्हटयल्लें. ह्याच फाटभुंयेर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना काब्रालान सांगलें मुख्यमंत्र्याचेर टिका करपाचो आपलो हेत नाशिल्लो. आपूण खरें कितें तें उलयल्ल्याचें ताचें म्हणणें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या भिवपाची आनी रडपाची गरज ना ह्या स्टेटमेंटाचो आमदार निलेश काब्रालान फोग काडिल्लो. फाटल्या 1 वर्साच्यान कुडचड्यावेले सगळे प्रकल्प अर्दवट स्थितीन पडून आशिल्ल्याचें काब्रालान एके कार्यावळीत उलोवन दाखयलें. हे फाटभुंयेर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना काब्रालान सांगलें आपल्याक मुख्यमंत्र्याचेर टिका करपाची नाशिल्ली. आपूण खरें कितें तें उलयल्ल्याचें ताचें म्हणणें. आयकात. पत्रकार भावाक आमच्या खंयच्याय घालपाचे विशय आसा. हांवें 3 तारखेक 1 वर्स जालें आमचें हॉस्पिटल इनॉग्रेशन केलें. हॉस्पिटला भितर सुविधा खुबश्यो दिल्ल्यो आसा खुबश्यो कमी आसा. विशेश बाबाक सांगला CMाकूय सांगलें बेगिना बेगीन कर. कित्याक अल्टिमेटली कितें आसा CMान स्टेटमेंट केल्लो तुमीच कवर केल्लो हांवें तो रिपीट केलो. हांवें CMाचेर हाजेर टिका करपाचें प्रश्न आमचो CM आमचे सगळे सरकार आमचें. पूण कितें आसा लोकांक कितें आसता की अल्टिमेटली लोकांक जशें तुमी पत्रकारां खंय काडटा कॅमेरा लायता तशें लोकूय आमकां येता आनी सांगता बाबा हे कितें आजुनूय आमच्या हॉस्पिटलाची ही वस्तू कित्याक जावना ती वस्तू कित्याक जावना.
सो तेजेर हांवें लोकांक सांगलें की आमी चालू आसा सीएमान प्रॉमीस केला आनी विश्वेश बाबांनी प्रॉमीस केला ह्यो गोश्टी फुडें व्हरपाचें काम आमी करतले आनी आतां तेंचे मार्फत सांगलां की आतां आमचो कितें आसता पार्टी आनी आमदार हे वांगडा काम करता सो काल आमचो मंडल अध्यक्ष दिवू जालो आनी मंडल अध्यक्ष सांगलें आतां ही कामां तुवें आतां जसो फाटलो मंडल अध्यक्ष फॉलोअप करतालो तशें तुवें फॉलोअप करपाचें तुजी चूक हांवें सरकारान लेट कित्याक लावची वर्क केलें टायम लागतो न्ही तेच सांगलें न्ही हांवें कितें सांगलें फॉलोअप चालू आसा आनी फॉलोअप करून ती कामां करून घेवपाक जाय मंडल अध्यक्षूय सांगलां आनी कार्यकर्त्यांनी सांगलें की आमी सगळ्या सीएमाक मेळोवन आपूण हे बाबा ह्यो कामां आमची उरलीं ही मातशी बेगीन करपाचें फुडल्या फुडें डेव्हलपमेंट तो 2013 आनी 14 आमी चालू केल्लो इतले कंप्लीट करपाचें इतलें सांगलें पण तुम्ही बस स्टँडाचेंय नाव घेतलें बस स्टँड तुमचें जायना म्हणून सांगलें ना बस स्टँड कितें आसा पळय सावथ गोवान जेन्ना तुमी पळयता मडगांव एक व्हडलो बस स्टँड ताजे फाटल्यान सावथ गोवाचो सेकंड बस स्टँड कुडचड्यार थंय इतल्यो बसी एवरीडे वयता सो एक फेज बस स्टँडाची फिलिंग फेज ही म्हाका दिसता 6-7 वर्सां 8 वर्सां पयलीं जाल्ली सेकंड फेज अजूनय चालू जावना थंय ऑलरेडी कन्सल्टंट अपॉयंट करून प्लॅन इम्प्रूव करून दिल्या सो तो टेंडर करपाक जाय न्ही सो ताका काम जीएसआरसी दिलां म्हणटकच सीएम जो आसा जीएसआरसी चेअरमॅन आसा सो आमी फॉलोअप करता सो हांवें फक्त लोकांक कितें आसता की लोक जेन्ना म्हाका विचारता हे कित्याक जावना ते कित्याक जावना सो ताका लोकांक सांगूंक पडटा आनी आमचे काल कार्यकर्ते आशिल्ले सगळे रडपाची ना अशें स्टेटमेंट पिवपाची ना रडपाची गरज ना अशें स्टेटमेंट हांवें ताणें केलो स्टेटमेंट तुमी कवर करूं ना तुका दिता सगळ्या चॅनलांनी कवर केलं म्हणजे हॉस्पिटल 3 केलं 3 तारखेक आमच्या जानेवारीच्या गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर. मडकय मतदारसंघात 50% परस कमी सदस्यांची नोंदणी जाल्ल्यान भाजपाच्या मंडळ अध्यक्षाची वेंचणूक जावंक पावली ना. ह्या प्रकरणाविशीं मडकयच्या भाजप कार्यकर्त्यांकडेन उलोवप केला आनी बेगीनूच 50% परस चड सदस्यांची नोंदणी करतले आनी 11 जानेराक अध्यक्षाची वेंचणूक जातली अशी माहिती प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडेन दिल्या. मडकयच्या बाबतीत जालें कशें की मडकय आमचे कडेन हें जें आसा आपले बूथ जे आसा ते बुथाचे 50% वयर जावना. बेजिकली मडकय आमची मेंबरशीप जी आसा ती मेंबरशीप थोडीशी आमची कमी जाल्या थंय आनी त्यामुळे बुथाचे आमचे अबाव 50% जावना. इट इज हार्डली पूण आतां दाखयलें तांकां ते आतां करतले 50% वयर आनी मागीर तरी पूण एकदां आतां हो प्रोसेस सोंपलो की आतां इलेक्शन घेवंक मेळचें ना. वी हॅव टू नॉमिनेट. आतां आमी 2 मतदारसंघा भितर आमी अबाव 50% करपाचे. एक वेळ्ळी आनी दुसरो आमचो मडकय. मडकय मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्यांनी सांगलें न्ही आमी करतले म्हणून 50%. सो ज्या वेळाचेर 50% करतले हाचो अर्थ थंय हेच्या सुजिनाच्या अगेन्स्ट अशें न्ही. पार्टी आमची ती आमी पार्टी अलायन्स जरी एखाद्या बरोबर आसली जाल्यार पार्टी आमी सोंपवपाक कारण ही भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक मतदारसंघात पार्टी उबी दवरपाक जाय हें आमचें काम आसा ऑर्गनायझेशनचें. राजकारण वेगळें. राजकारणा भितर पार्टी उबी दवरली हाचो अर्थ आमी तेजे विरोधी अजिबात न्ही. म्हज्या पार्टीचें काम म्हाका म्हज्या मतदारसंघात करपाकूच जाय न्ही. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पक्षाच्या आमदार आणि कार्यकर्त्यांक जाहीर वक्तव्य करताना सावधगिरी बाळगुपाचें आवाहन केलां. खंयच्याय सार्वजनीक जाग्यांचेर चुकीची विधानां करच्या आदी पक्षा अंतर्गत चर्चा करून ती सुटावी करपाचो सल्लोय मुख्यमंत्र्यान आपल्या पक्षाच्या आमदार आणि कार्यकर्त्यांक दिला. भाजप नवनिर्वाचित मंडळ अध्यक्षाच्या सत्कार सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयतालो. प्रत्येक मतदारसंघात विचार करून ज्याची निवड केली आणि ज्यांना पळयले पळय जाल्यार 50 ते 60% कार्यकर्ते हे मुळात आमचे भारतीय जनता पार्टीचे युवा मोर्चाचे काम हे 2008-2009 हाज्यापासून तेच्यांनी सुरवात केल्ले तेच कार्यकर्ते आज मंडळाचेर पावल्ले आसा. म्हणजे पार्टी जी आसा ही आनीक यंग जाली म्हणपाक कांयच हरकत ना. पार्टी युवा जाली. म्हणजे फुडल्या 25 वर्सांक माननीय मोदीजी जे विकसीत भारत हे स्वप्न जे पळयता ते साकार करपा खातीर हांव 2027 न्ही तर तेज्याय फुडें परत एकदा सत्ता हाडपा खातीर आमी सातत्यात सगळ्यांनी वावुरपाक जाय. सातत्यात सगळ्यांनी काम करपाक जाय. ती एक यंग यूथ ब्रिगेड आमच्या कडेन मंडळ अध्यक्षांची तयार जाल्ली आसा. अध्यक्ष नवीन जाल्या उपरांत ताजी स्पिरीट ताजी काम करपाची प्रत्येकाची स्टायल ही वेगळी आसतली. पण एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय आमी सातत्यात ओल्ड जुनो अध्यक्ष आसतलो त्या मतदारसंघाचो आमदार आसतलो हेजी एडवायस घेवप ही गरजेची आसा. काम म्हाका जाय तशेंच हांव करतलो अशें न्ही तर काम हांव पार्टीक जाय तशें करतलो. म्हणजे जर खंयसरूय कॉन्फ्लिक्ट दिसता आसत कदाचित आमदार आनी मंडळ अध्यक्षा मदीं पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी आसा पार्टीचो स्टेट प्रेसिडेंट आसा हाज्या कडेन उलोवन थंयसरले इश्यू रिजॉल्व करप.
सत्तरी भागात धालोत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात. आयतारा सत्तरी तालुक्यातल्या कांय वाठारांत 5 दीस जाल्यार कांय वाठारांत 7 दिसांचो धालो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. मासोर्डे वाळपयच्या 7 दिसांच्या धालो उत्सवाक बायलो व्हडा उमेदीन वांटेकार जाल्ल्यो. पळयात धालो उत्सवाची कांय खिणचित्रां. सध्या देशात भिरांत पातळिल्ल्या HMPV व्हायरसाक भिवपाची गरज ना अशें केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान जाहीर केला. हो विशाणू साधारण असून भारतात ह्यान आदी 2001 हाची लागवण जावन गेल्ल्याचे केंद्रीय भलायकी मंत्र्यान सांगला. सध्या देशात भिरांत पातळिल्ल्या HMPV म्हळ्यार ह्युमन मेटानिमो व्हायरसाक भिवपाची गरज ना अशें केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान कळीत केला. HMPV हो विशाणू साधारण असून भारतात ह्यान आदी 2001 ह्या विशाणूचे संक्रमण जावन गेल्ल्याचे रिपोर्टानुसार कळटा. शिंयाच्या दिसांनी वा पावसात जावपी साथी सारकोच श्वासोश्वासांतल्यान पसरपी हो साधारण विशाणू जावन आसा. ल्हान भुरग्यांक वा जाणटेल्यांक हो विशाणू रोखडोच संक्रमण करू शकता. HMPVचे संक्रमण जाल्ल्यांक थंडी, ताप येवप वा निमोनिया ह्या सारखी साधारण दुयेंसां हातूंत जावं येता अशी माहिती केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डान दिल्या. WHO लेगीत हाचेर नदर दवरून आसा आनी ह्या विशाणू बद्दल अपडेट करीत आसा. मात सद्याक तरी ह्या HMPV विशाणूक भिवपाची गरज ना. Health experts have clarified that HMPV virus is not a new virus. It was first identified in 2001 and it has been circulating in the entire world since many years. HMPV spreads through the air by way of respiration. This can affect persons of all age groups. The virus spreads more during the winter and the early spring months. On recent reports, the cases of HMPV in China, the Health Ministry, the Indian Council for Medical Research, and the National Center for Disease Control are keeping a close watch on the situation in China as well as in the neighboring countries. WHO has taken cognizance of the situation and will share their report shortly with us. The country data for respiratory viruses available with Indian Council for Medical Research, ICMR, and the Integrated Disease Surveillance Program has also been reviewed and no surge in any of the common respiratory viral pathogens is observed in India. Joint Monitoring Group meeting was held under the chairmanship of Director General for Health Services on 4th of January 2025 to review the situation. The health systems and surveillance networks of the country remain vigilant, ensuring the country is ready to respond promptly to any emerging health challenges. There is no reason to worry. We are closely monitoring the ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. ह्या आशिल्ल्या आवाज गोंयचो हे बुलेटिन मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. श्री शांतादुर्गा कुंकळी करीण देवीच्या वार्षिक जत्रोत्सवास सस्नेह निमंत्रण. शनिवार दिनांक 4 जानेवारी 2025 ते गुरुवार दिनांक 9 जानेवारी 2025 दरम्यान उत्साहात साजरा होत आहे. मंगळवार दिनांक 7 जानेवारी 2025 सकाळी श्रींचा महाअभिषेक